जुआंवाचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातोल्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्यांक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांकां तुमी तांच्या पातकाचे भोगसणें दितात तांकां देव त्या पातकाचे भोगसणें दिता आनी त्या पातकाचें भोगसणें तुमी आडावन दवरतात. हे पातकाचें भोगसणें देव आडावन दवरता. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोंगलो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्यांक पळयलां. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हाताचेर हांवें खिल्याची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिलाचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसलें आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पोले आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. हे फुडें बावाट नासलोलो जावं नाका पूण बावाट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून म्हाका म्हणलें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें बावाट दवरलोय. पोले नासतना बावाट दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी बावाट दवरचे खातीर आनी बावाट दवरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. देवाचें उतर हें.